तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना गोंय पोर्तुगेजच्या तावडीक आशिल्लें तेन्ना आमचो बारीक समाज जो आशिल्लो, कश्टकरी समाज आशिल्लो, जो शेतकार समाज आशिल्लो, गरीब समाज आशिल्लो, जो कामगार समाज आशिल्लो, ह्या समाजाक खंय न्याय नाशिल्लो. ते पोर्तुगेजाच्या अंडर खंय तरी दाबले गेल्ले. पण कालांतरान 1961 जेन्ना आमकां भारताक म्हणल्यार गोंयाक लिबरेशन मेळ्ळें तेन्ना बहुजनाचो कैवारी आनीक गोंयचो भागविधाता स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरांनी एक नवो कायदो हाडलो 1964 की कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर. ताजे नंतर 1964 नंतर हे कायद्याचे वेगळे वेगळे रुपांतर जाले, अमेंडमेंट जाले आणि 1976 8 ऑक्टोबर ह्याच दिसाक टिलर डे म्हणून जो कसयता तोच मालक जालो हो कायदो पास जालो. आणि त्यानंतर जे कसयताले आणि जे घरां रावताले ते मालक जाल्ले खरें म्हणल्यार. पण कालांतरान जे सरकार मागीर घडलें, काँग्रेसीचें सरकार घडलें, मागीर वेगवेगळे पुलावो सरकार घडलें, त्या सरकारान खरें म्हणल्यार लँडाचे रिकॉर्ड्स तयार करपाक जाय आशिल्ले. पूण ते तेन्ना जेन्ना सरकार आयलें तेन्ना ते हें काम करूना. म्हणटकीर जो खरोखरच जो शेतकार आशिल्लो, जो घराचो मालक आशिल्लो तो जावपाक पावलो ना. आनी हालींच मागीर जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हाडलें 2014 तेन्ना हो ताणें कूळ कायदो बदललो आनी भाटकारी कायदो केलो. आनी ताजे नंतर कूळ मुणकार संघर्श समिती, गोंयचो कूळ मुणकार आवाज आनी वेगवेगळ्या संघटनांनी हांगा गोंयांत धुमाकूळ घालून ह्या कायद्याच्या विरोधान व्हडलें बंड पुकारलें. आमची मागणी आसा की बाबा 1976 जे भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कायदो केल्लो कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर, ह्या अंतर्गत तुम्ही ते कुळाची सर्वे करून लोकांक जे पळय हे आसात, कश्टकरी समाज आसात, जे पळय कुळ आसात, शेतकार आसात, तांकां तुमी त्यो जमनी दियात. हो कायदो आमकां जो 2017 जो हाडला परत सरकारान तो आमकां नाका. कित्याक तो आमच्या लोकांक, बारीक समाजाच्या लोकांक, गरीब समाजाच्या लोकांक थंय कोर्टांत वचपाक परवडना. पयलींचो कायदो सरळ सांगता की बाबा तुमी कोर्टांत बी वचपाचें काय ना. फक्त तालुका लेवलाचे जे मामलेदार आसात, जे तलाटी आसात, ते लोकांनी शेतान वचपाचें, सर्वे करपाचें आनी लोकांच्या नांवार करपाचीं शेतां. पण आज आमी पळयतात की सगळे वटेन ह्या सरकारान आमच्या बारीक समाजाचो, बहुजन समाज चुराडो केला. आज वेगळे वेगळे कायदे जे हाडटात, मोपा विमानतळात आणि पीडी हाडला, TDR कायदे हाडल्यात, रिजनल प्लॅन हाडला. कोणाचीच मागणी नाशिल्ली, कोणाचेच कितें म्हणजे डिमांड नाशिल्ले ह्या. तरी पण ह्या सरकारान एक दबाव प्रेस करून आमकां हांगा बारीक समाजाक दाबून उडयला. आनी आज आमी पळयतात की सगळे वटेन मारकशीं धोरणां, सामकी खतरनाक धोरणां शेतकाऱ्यांक, गरीब समाजाक, बहुजन समाजाक काबार करपाची ह्याने आखल्यात. ह्या खातीर हे सगळ्या गोष्टीचो आमी विरोध करतात आनी परत एक फावटी मागणी करतात कळ्ळें सगळ्या आमच्या कुळांक, शेतकारांक की बाबा तुमी हे जे पळय आतां जो प्रस्तावित सरकार आसा ताका कशेंच फात्या नाकात. कित्याक ह्या सरकारानच आमची पायमल्ली केल्या आनी असोच सरकार उरलो जाल्यार आमकां ह्या घरांतल्यान सुद्दां हो धांवडावपाक फाटीं फुडें सरपाचो ना.